हांव दिलीप बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. फाटल्या ह्या 8-10 दिसां भितर जर इतले एक्सिडेंट जाल्यात, आमचे तरणाटे भुरगे आमी पळयल्यात रस्त्याचेर तांचो जीव कसो वता. हांव स्टॅटिस्टिक्सां भितर वतना एकाच कारणा खातीर, कारण आमी खुबशी स्टॅटिस्टिक्स लोकांक दिली आनी तातूंतल्यान कितें जालां तेंय आमी पळयलां. कितें चुकता आमचें आनी खंयचे वाटेन वचपाचें? प्रमोद बाब, आमी जेन्ना रोड एक्सिडेंटाचेर उलयता न्ही तेन्ना हो एक डीप सब्जेक्ट आसा. तातूंत एक आमी वयल्या वयर पळोवन हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. हो स्टार्ट जाता खंयच्यान जाल्यार ड्रायवींग लायसन जेन्ना भुरगे आमी लोक ड्रायवींग लायसन घेता थंयच्यान स्टार्ट जाता. थंयच्यानूच हो हेजे कडेन एक लायट लीप येयल्लें जाता. कशें तरी लायसन मेळप आनी रस्त्यार कशें तरी चलप गाडी एक स्टार्ट मारली गाडी रस्त्यार आपले आपूण चलता. ताका रुल्स आसा वेगळे वेगळे, तेतून ते रूल फॉलो करपाक जाय. आनी हो कितलो खोल विशय आसा हेजेर कोणें पळोवंकूच ना. आनी हो जालो हो एक लायसनाचो, म्हणजे रोड सेफ्टीच्या बद्दल एक वेल नोन फॉर्म्युला दिल्लो 4 E's म्हणून फॉर्म्युला. तेतून एज्युकेशन, इंजिनियरींग, एनफोर्समेंट आनी एमर्जन्सी केअर अशे 4 गोश्टी सांगल्ल्यो. आनी ह्यो 4 गोश्टी जर ह्यो वापरल्यो जाल्यार एक्सिडेंट 50% कमी जावपाक शकता. तर हो जालो एक लायसनाचो एज्युकेशन भाग. तुमी दुसरे वचून पळयशी जाल्यार इंजिनियरींग, तर इंजिनियरींग आमचें सामकें बाबत आसा. ती इंजिनियरूय सिरियस ना. एके वटेन लोक रस्त्यार गाडयो चलोवपी सिरियस ना, दुसरे वटेन रस्तो करपी सिरियस ना. ह्या दोनूय गोश्टी तर सारक्यो सिरियसनेस येत जाल्यार कितल्याशाच रस्त्या वयले अपघात कमी जातले. अरुण बाब, तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? कारण विशय असो आसा की मार्गान भरपूर मोहिमो राबयल्यात इतलीं वर्सां, सरकारा बरोबरय काम केलां, इंडिपेंडंटली काम केलां, तरी आसतना तुमकां ऑन ग्रावंड फरक पडला असो दिसता? आनी जर पडलो ना जाल्यार कित्याक पडलो ना? ऑनलायन फरक पडलो ना असं दिसता. कारण तुवें जरी सुरवातेक म्हणलें की आमी स्टॅटिस्टिक्सा कडेन वचपाक नाका आनी खऱ्यांनीच वचपाक नाकाय बी. पूण जालें जाल्यार अपघातांची जी संख्या आसा फाटलीं 5-10 वर्सां जर पळयली आमी जाल्यार ती कमी जाल्ली ना, ती तशीच आसा. आनी दुर्दैवान तुवें सांगलां त्या प्रमाणे 20, 25, 30 वर्सांचे पिरायेचे तरणाटे संवसाराक अंतरतात रस्त्याचेर अपघातांतल्यान. म्हाका दिसता जी मानसिकताय आसा समाजाची ती बदल्ल्या. आनीक अशा विशया कडेन गंभीरतायेन पळोवपाचें आमी पळयनात. कोविडाचो पिरियड आयलो आनी कितलेशेच लोक संवसाराक अंतरले कोविडाक लागून, कॅन्सराक लागून संवसाराक अंतरतात. पूण ताजे परस सुद्दां भयानक जें आसा तें रस्त्या वयली अपघाती मरणां. कारण हातूंत भितर एक कांय खिणां भितर सहजपणान अशे लोक 300-350 येदे आसा गोंया भितर. सो लोकांची मानसिकताय जी आसा ती बदल्ल्या आनी अशा विशया कडेन गंभीरतायेन पळोवप. आनीक फायनली जीव म्हजो वतलो न्ही म्हणटकीर हांव जबाबदार आसा. म्हजो जीव ह्या तरेंतल्यान पळोवपाची वृत्ती लोकां मदीं कमी जावपाक लागल्या. थोडोसो संयम कमी जावपाक लागला. पाशेंस जाका आमी म्हणटात तें कमी जावपाक लागलां. आनी हाका लागून अपघात जायत आसात. लोकांची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा. पण सर एक गजाल मुद्दा विचारची आसा की जिवा कडेन खेळ करप, जनरली आमी म्हणटात की जिवाक आमी भितात म्हणून. ह्या बाबतींत आमी जिवाक कित्याक भिनात? एक तर क्रेज, दुसरें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसात. भुरग्यांक पळय जी एक स्पिडीची एक हें आयल्या, म्हणजे प्रत्येक कडेन स्पीड, लायफाक जी स्पीड जाय म्हणटात तो पळय हें आयला तो रस्त्यार. आनी आमचे रस्ते बाबा त्या स्पिडीक कॅटर करपाच्या लायकीचे आसात काय कितें? कितल्योश्योच नव्यो बायक्स आयल्यात. ह्यो इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे जे रस्ते आसात, नॅशनल स्टँडर्डाचे जे रस्ते आसात त्या रस्त्यांचेर चलोवपाच्यो बायक्स ह्यो आमच्या गोंयचे रस्ते त्या बायक्सांक सुटेबल आसात काय कितें? सो हाचो विचार जायना. हाजे पालकय विचार करनात घेवन दिता आसतना, आनीक सरकारय विचार करना की बाबा आमचे कडेन त्या स्टँडर्डाचे रस्ते आसात काय कितें, ना जाल्यार आमी ती वाहनां आमच्या गोंया भितर चलोवपाक दिवची नात. सो ती स्पीड म्हणटात ती जी आमच्या हातूंत भितर आयली न्ही, लायफां भितर, आमच्या पर्सनालिटी भितर, आमच्या एकूणच लायफस्टायली भितर, म्हाका दिसता ती रस्त्याचेरय बी तीच आमी फुडें व्हरतात.